कळंगूट पंचायत गावातल्या बेकायदेशीर धंद्यांचेर कारवाय करपाक सक्षम आसा। गावात असले फालतू धंदे खपोवन घेवचे ना तशेंच सगळ्या बेकायदेशीर डान्स बारांची आमी कारवाय करतले अशें आश्वासन कळंगूटचो सरपंच जोझफ सिक्वेरान दिलें। सोमारा राती कळंगूट पंचायतीच्या खोब्रोवाडो वाठारांत येवपी किंग प्रेमियम आनी डेव्हिल ही दोनूय डान्स बार सील केली। कोरोना महामारीक लागून बंद जाल्ली भारतांत येवपाची इत्सा आशिल्ल्या ब्रिटीश नागरिकांक ई-व्हिसा सुविधा यूकेन परतून सुरू जातली अशी माहिती लंडनांतल्या भारतीय उच्च आयोगा कार्यालयान दिल्या। हाचो गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक फायदो जातलो म्हणून वेवसायिकां मदीं उमेद पातळ्ळ्या। ई-व्हिसा सुविधा सुरू जाल्या उपरांत व्यक्तिगत भेट दिनासतना ऑनलायन व्हिसा खातीर अर्ज करूं येता। आतां ई-व्हिसा सुरू जाल्या उपरांत पर्यटक सहजपणान गोंयांत येवपाक शकतले। ही सुविधा दिवपा खातीर सध्या सिस्टम अपग्रेड सुरू आसा। कांय जागे घेवपाच्या आडमेळीक लागून गोंयांत बाबासाहेब आंबेडकर भवन जावपाक कळाव जातलो, पूण आतां तशें ना। समाज कल्याण खात्याच्या मंत्र्यान लोकांची ही मागणी मनार घेवन भवन बांदपा खातीर पावलां उखलपाक सुरवात केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। भवना खातीर जाय आशिल्लो जागो समाज कल्याण खात्याच्या नांवार करपाचें काम कांय दिसां भितर सुरू जातलें। ह्या सुमार 30 ते 40 वर्सांचें सपन कणखर नेतृत्वाक लागून शक्य जावपाक शकलां अशें म्हणीत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची तोखणाय लेगीत केली। बाबासाहेब आंबेडकराच्या पुण्यतिथीच्या कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या 66व्या पुण्यतिथी निमतान भारतान डिसेंबराक महापरिनिर्वाण दीस म्हणून मनयला। मंगळारा सकाळ फुडें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच हेर मंत्र्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुत्र्याक संसद भवनांत आर्गां ओंपली। खड्डे पुरोवपाचें काम चालू आसा। जेट पॅचराची 7 मशिनां पुरोवपाच्या कामाक लायल्यात। 19 डिसेंबर म्हणल्यार सगळे खड्डे पुरोवपाची मोख आसा म्हणून भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। सध्या गोंयांत 1 लाख स्क्वेअर मीटर पोटहोल्स आसात। तातूंतले 40,000 स्क्वेअर मीटर खड्डे पुरयल्या। उरिल्ले 60,000 स्क्वेअर मीटर पुरोवप चालू आसा अशें काब्रालान ह्या वेळार सांगलें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक गोंयांत येवपाचे आसात. ह्या बोवळान पणजी रस्त्या कुशीक फुटपाथाचेर पेवर्स बसोवपाचें काम नेटान चालू आसा. कांय दिसां भितर हे पेवर्स बसोवन रस्त्या कुशीकचो फुटपाथ सुटसुटीत जातलो. पूण हें काम कितलो तेंप तिगून उरतलें हाचो मात नेम ना. बेगोबेग जीव ओतून केल्लें हें काम पयल्या पावसांत लेगीत व्हांवून वचपाची शक्यताय आसा. बेतोडा बोरये महामार्गाच्या कुशीक पाक करून दवरिल्ले व्हडले कंटेनर तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी काडपाक लायले. ह्या पाक केल्ल्या कंटेनरा खातीर येरादारीक आडखळ निर्माण जाता, तशेंच लोकांक अपघातांक तोंड दिवचें पडटा. ह्या विशीं कितल्योश्योच कागाळी पुलिसांक आनी येरादारी पुलिशेक केल्ल्यो, पूण हाचेर सगळ्यांनी पुरायपणान दुर्लक्ष केलां. देखून परतून हे कंटेनर पाक केल्यार येरादारी खात्याक संबंदीत ट्रक चलोवप्यांचेर कडक कारवाय करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आमोण्या पुलाची सामकी बाबत अवस्था जाल्या. फाटल्या कांय वर्सां सावन ह्या पुलाची दुरुस्ती जावंक ना. ताका लागून पुराय पुलाचे रेलिंगेक कळम आयल्या. खांडोळा आनी आमोणा गांवाक जोडपी ह्या पुला वयल्यान कितलेश्योच गाडयो यो वच करतात. तशेंच ह्या पुलाच्या फुटपाथा वयल्यान कितलेशेच लोक सांजेच्या वेळार पासयेक येतात. देखून तांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. ते खातीर संबंदीत खात्यान पुला वयले कळमिल्ले लोखणाचे रेलिंग बेगोबेग बदलचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोंयांतल्या दर एका जंक्शनाचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कॅमेरा बसोवपाचें काम येता त्या एका म्हयन्या भितर घालपाक लागतले, अशें उतर भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. तशेंच दर एका रस्त्याचेर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स चॅनलिंग करपाचें थारायलां, जेणे करून पुलिसांक रस्त्याचेर रावपाची गरज पडची ना, अशें काब्राल सांगता. जम्मू जावपी 33व्या सिनियर नॅशनल टेनिस बॉल क्रिकेट बॉल अजिंक्यपद सर्ती खातीर चले आनी चलयांचो पंगड मंगळारा जम्मू वचपार भायर सरला. 8 ते 11 डिसेंबरा मजगतीं जम्मू हांगसर 33वी सिनियर नॅशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चॅम्पियनशीप जातली. सुरवातीक लीग मॅची जातल्यो आनी त्या उपरांत नॉकआउट मॅची जातल्यो. पोरू गोंयच्या पंगडाक तिसरी सुवात मेळिल्ली. अंदू गोंयच्या पंगडांनी खूब मेहनत घेतिल्ल्याचे प्रशिक्षक हेमंत खोट हांणी सांगलें.
युरी आलेमांव हांणी कुठ्ठाळें जावपी येरादारी घोणीचे 3 व्हिडिओ प्रसारीत करून सरकाराची घाळपणां उक्ताडार हाडल्या। ह्या व्हिडिओंत कुठ्ठाळें जंक्शनाचेर येरादारीचे योग्य वेवस्थापन जायना हें स्पश्ट जाता। हे सुवातेर जे येरादारी पुलीस तैनात केल्यान तांकां योग्य प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा। रस्त्याचेर देंविल्ली गरजे भायली बॅरिकेड्स ताका लागून जावपी वाहनांची गचमुटी येरादारी वेवस्थापना विशीं जाण नाशिल्ल्या पुलिसांची नेमणूक आनी दिशा दाखोवपी तक्त्यांचो उणाव ह्या कारणाक लागून कुठ्ठाळें सदांच येरादारीची कोंडी जाता। सरकाराची घाळपणां हाका कारणीभूत आसा। सरकाराचे हे गजालीचेर साप दुर्लक्ष जाला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी म्हणलां। कळंगूट पंचायत वाठारांत रातच्या वेळार चलपी म्युझिक पार्ट्यो तशेंच परवानो नाशिल्ल्या सुमार 9 क्लबांची आमी कारवाय केली आनी क्लब बंद करपाची शिटकावणी दिली अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें। कळंगूट पंचायतीन पुलिसांच्या मजतीन सोमारा मध्यानराती मेरेन कळंगूट वाठारांतल्या 9 क्लबांची पळोवणी केली। तेरा डिसेंबराक गोंयांत जावपी 4थ्या मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सवाक आंतरराष्ट्रीय प्रतिश्ठेचे 16 शास्त्रज्ञ गोंयांतल्या विद्यार्थ्यांकडेन संबोधीत आनी संवाद साधतले। राज्यांतले विज्ञान तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खाते वेगवेगळ्या सरकारी संस्थांच्या सहकार्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडटले। गोंयांतल्या 8 सुवातींनी ही कार्यावळी जातल्यो। वयल्या पावड्यावयले राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय शास्त्रज्ञ विद्यार्थ्यांक लोकप्रिय विज्ञानाचेर व्याख्यानां दितले। वेगवेगळ्या शाळांतले आनी महाविद्यालयांतले 6000 परस चड विद्यार्थी ह्या एका दिसाच्या कार्यावळीक हाजीर आसतले। पणजेच्या फेस्ताची फेरी 13 डिसेंबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय दौऱ्याच्या सुरक्षा यंत्रणेच्या फाटभुंयेर फेरी फुडें धुकलपाचो निर्णय पणजी महापालिकेन घेतला अशी माहिती मेयर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या। जाल्यार काँग्रेसीचे फुडारी विजय भिके हांणी फेरी फुडें धुकलून बारीक सारीक वेवसाय करून पोट भरप्यांच्या आड सरकार येता असो आरोप केला। कुठ्ठाळेच्या संस्थेचो जागो जरी वायट तरेन वापर जाता जाल्यार भायल्या देशांत रावपी लोकांचो जागो सुरक्षीत आसा हाचेर सर्वसामान्य मनीस कसो विश्वास दवरपाक शकता असो मुद्दो सिटीजन फॉर डेमोक्रेसीचो वांगडी लॉरेन्स डिसिल्वान उक्तायला। सरकारी अधिकाऱ्यान हाचेर विचार करून उपाय काडपाची गरज आसा तशेंच मुख्यमंत्र्यान परिशद घेवन लोकांक कळीत करपाची गरज आसा अशें लॉरेन्स डिसिल्वान सांगलें।
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे गोंयांत आगमन जावपाचें आसा देखून पणजे शारांत जायतीं कामां हातीन घेतल्या। पणजेच्या कांपाल वाठारांतल्या बांदोडकर मैदानाचेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 11 डिसेंबराक व्हडली बसका घेतले देखून मैदानाचेर तंबू घालपाचें काम नेटान चालू आसा। नवो जागतीक आयुर्वेदा संमेलन जावपाचें आसा हे फाटभुंयेर काम चालू आशिल्लें दिश्टी पडटा। ओपा बंधाऱ्याची उदकाची पातळी सारकी आसा। तिलारी धरणाचे कांय कनाल दुरुस्ती करूंक नाशिल्ल्यान बार्देस दिवचल म्हालात उदकाचो उणाव भासला। ते दुरुस्त करपा खातीर आमचे यत्न चालू आसा अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। सोमारा पारमोगुडी हांगा करियर मार्गदर्शन प्रशिक्षण आनी प्लेसमेंट कार्यालयाचें उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। गोयची लोकसंख्या 15 लाख मात गाडयेचो आंकडो 20 लाख। गाडयांक लागून प्रदूषण वाडटा त्या खातीर ई-व्हेहिकल, गॅसार चलपी व्हेहिकल वा सौर उर्जेचो उपेग करप होच बेजबरो पर्याय अशें मत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केलां। पणजे महापालिकेन मंगळारा महापालिकेच्या गरजे खातीर सामान हाडपा व्हरपाक लागपी ई-व्हेहिकलाचें लोकार्पण केलें। कोयर एकठांय करपाक तशेंच महापालिकेच्या हेर कामां खातीर लागपी गाडयांचें ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांच्या हस्तुकीं लोकार्पण जालें। दिवचल शारांतल्या बोड्ड्या वाठारांत मंगळारा टँकरा वरवीं उदका पुरवण करची पडली। सोमारच्यान बोड्ड्या आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत नळाक उदक येना देखून लोकांक उदकाक लागून वळवळे काडचे पडटाले। दिवचलच्यान वचपी बायपास रस्त्याक लागून उदकाची नवी पायपलायन घातल्या ताका लागून सोमारच्यान नळा वरवीं उदका पुरवण बंद आसा। मजगतीं टँकरा वरवीं उदका पुरवण करून सोय केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां। बेघर संघटीत बेरोजगारांची आंकडेवारी जर जोडली जाल्यार गोंयांत 19% बेरोजगार आसात असो दावो काँग्रेसीचो फुडारी विरियातो फर्नांडीसान केला। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयचे नोव्हेंबरांतल्या बेरोजगारीचो दर 13.6% आसा हे फाटभुंयेर विरियातो उलयतालो।
मंगळारा कासावलेच्या बोरसुल्या तळ्यात एक अनवळखी मनशाची कूड उपेल्ल्या अवस्थेत सापडली. तळाव्या लोकांनी तळ्यान उपेल्ली कूड पळयल्या उपरांत पुलिसांक आनी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उपरांत उजो पालोवपी दळान कूड भायर काडली आनी पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड हॉस्पिटलांत दाखल केली. वेर्णा पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. फाटलीं 15 वर्सां कांटेबेले रस्तो जावचो ह्या हेतान थळाव्या आमदारान लेगीत प्रस्ताव मांडिल्लो. पूण थळाव्या पंचायतींत नवी वेंचून आयिल्ली झेडपी मार्सियाना वाझ हिका विनवणी करून ह्या रस्त्याची पळोवणी करपाक पंचान आग्रह केलो. तशेंच तिणें अभियंत्र्या वांगडा वचून त्या रस्त्याची पळोवणी करून मापणी घेतली आनी हो रस्तो बेगोबेग तयार करून लोकांचो येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें तिणें पळोवणे वेळार उलयतना सांगलें. काणकोणचो लोकोत्सव अंदू 7 ते 11 डिसेंबर ह्या काळात जातलो. ह्या लोकोत्सवाक 12 राज्यांतले कलाकार तांची कला सादर करतले अशी म्हायती सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकार हांणी दिल्या. गोंयच्या कलाकारांक माची मेळची म्हणून हो लोकोत्सव फाटल्या 12 वर्सां सावन आयोजीत जाता. गोंयच्या लोकोत्सवाक वांटो घेतिल्ल्या कलाकारांनी हेर राज्यांत तशेंच विदेशांत लेगीत ताची कला सादर केला अशी म्हायती तवडकार हांणी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सोमारा सगळ्या पक्षाच्या मुखेल्या वांगडा भारताच्या G20 अध्यक्षपदा संबंधित चर्चा करपा खातीर बसका घेतली. ह्या बसकेत मोठ्या प्रमाणात भारतातल्या राजकीय फुडाऱ्यांचो आस्पाव आशिल्लो. भारताचे G20 अध्यक्षपद हे पुराय राष्ट्राचे आनी भारताची ताक पुराय संवसाराक दाखोवपाची ही एक आगळी संद अशें प्रधानमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. आयज भारता कडेन संवसारीक जिज्ञासा आनी आकर्शण आसा, जाका लागून भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची ताक आनीक वाडटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नदरेक हाडलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यान संघटनात्मक वावराचें म्हत्व सांगलें आनी वेगवेगळ्या G20 कार्यावळीच्या आयोजनांत सगळ्या फुडाऱ्यांचो सहकार मागलो. मोपा विमानतळ पुराय तरेन सुरू जावपाक सुमार 1 ते 1.5 वर्स तरी लागतले. तरी आसतना अटल सेतू ज्या तरेन घाई करून सुरू केलो तशी घाई ह्या विमानतळाच्या बाबतींत कित्याक असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी विजय पिकेन केला. मुख्यमंत्र्याक कसलो भंय बी आसा काय कितें, लिडरशीप बी बदलता काय कितें, काय भाजपान फूट बी पडपाची आसा म्हण इतली घाई चल्ल्या काय कितें अशें पिके विचारता.